चडशी जे आतां आमी पळयतात ती यंगस्टर्स आसा, म्हणजे इवन यू विल एग्री की 13, 14, 15 वर्सांची भुरगीं आमचे कडेन येवपाक लागल्यात विथ PCOS, वीच वॉज वन्स अपॉन अ टायम वीज टू सी इन लेटर एज ग्रुप. हाचे सगळे जाण म्हणटात की विथ फूड हॅबिट्स, हाचे सगळे जे प्रॉडक्ट्स आसात, आमी बॉयलर्स म्हणा, चिकन म्हणा, तांतयां म्हणा, हेतून सगळ्यान हॉर्मोन्स आसतात, दॅट कॅन बी ऑल्सो कॉज अशें तज्ञांचें म्हणणें. हाचेर तुमचो टेक कितें, हाचेर तुमचो एडवायस कितें, आनी वॉट आर द कॉन्सिक्वन्सीस अकॉर्डिंग टू यू? सी एक्झॅक्ट कॉज जशें सांगिल्ल्या तरेन खबर ना, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स कॅन बी रिवर्स्ड विथ लायफस्टायल चेंजीस. अच्छा. सो लायफस्टायल चेंजीस केलें की रिवर्स जाता आनी बॅक टू नॉर्मल रोखडेच येवपाक शकता. व्हेरी गुड. देर आर सर्टन इन्स्टन्सीस वेर तुमकां मेडिसिन्स जाय पडटल्यो, डिफरंट टायप्स ऑफ मेडिसिन्स आसता, ते तुमकां सर्टन सिच्युएशनान जाय पडटलोच. बट मेन मुद्दो आमी केन्ना केन्ना मेडिसिन्स दिवन पेशंटांच्यो सायकल्स रेग्युलरायज करतात, बट सायकल रेग्युलरायज करप हाका एक दुसरो रिजन आसता. अँड जस्ट बिकॉज त्यो टॅबलेट्स घेवन 6 म्हयने टॅबलेट्स घेवन सायकल्स रेग्युलरायज जाता म्हणून तुमचो बेजीक हें सॉल्व जावपा ना. दे आर देर टू हेल्प यू इन वन एस्पेक्ट. तुमी आपल्या सायडींतल्यान बेजिकली लायफस्टायल चेंजीस करप, सारकें जेवप, क्लीन हेल्दी लायफस्टायल करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सर्टन सिच्युएशन जेन्ना पिरियड्स खूब फुडें वचपाक शकता, इन लॉंग टर्म एंडोमेट्रियमाचेर चड इस्ट्रोजनाचो इफेक्ट जावन फुडें 40 वर्सां बी जातकीर एंडोमेट्रियम जी आमची पिशवेची भितरली लायनींग आसता ती प्रॉलिफरेट जाता, हायपर प्रॉलिफरेट जावन तिका फुडें कॅन्सर जावपाची पॉसिबिलिटी आसपाक शकता. सो प्रोलॉंगड इयर्स जेन्ना जर तुमचे सायकल्स खूपच फुडें वता, 3 म्हयने 4 म्हयने, जाल्यार इट इज नॉट गुड. सो तेन्ना आमी टॅबलेट्स दिवन लायक प्रोजेस्ट्रॉन्स ऑर OC पिल्स म्हणटात ते दिवन आमी सायकल्स रेग्युलरायज करपाक ट्राय करता. सो त्या गुळयो घेता तेन्ना बिकॉज आमी एक्झोजनस हॉर्मोन्स दिता म्हणून तुमचे सायकल्स रेग्युलरायज उरता आनी जे तुमकां फुडें ओवर स्टिम्युलेशन ऑफ एंडोमेट्रियमांतल्यान हेल्प करता. बट इफ यू डोंट do the other things like lifestyle and healthy, जाल्यार once you stop this 6 months tablet, you will go back to your earlier where it future. was. So तें करप व्हेरी म्हत्वाचें आसता. दुसरे थोडे डॉक्टर्स मेटफॉर्मिन सुरू करता. इट इज ऑल्सो नोन एज इन्सुलीन सेन्सिटायझर. तें सुद्दां हेल्प करता. पूण मेटफॉर्मिन सुद्दां कितलो तेंप एक्झॅक्टली घेवपाचें तें बी एक हें ना. सो सर्टन इन्स्टन्सीस वेर तुमकां पाळी बेगीन हें करपाक जाय, लायक सम पीपल प्लॅनिंग फॉर प्रेग्नन्सी एंड ऑल, तेन्ना 6 म्हयन्याचो किंवा 1 year ट्रिटमेंट दिवपाक हें जाता. ऑल्सो खुबश्यो डेफिशियन्सीज आसता हातून, तेन्ना सप्लिमेंटेशन ऑफ दोज डेफिशियन्सीज वील ऑल्सो हेल्प. सो गुळयांचो आनी हाजो रोल आसा, बट मेजॉरिटी इज इन युअर हँड्स. तुमी सारके आपलो लायफाची कॅर घेवपाक जाय. आनी अशें जाता 20 वर्सां 30 वर्सां कशी लायफस्टायल दवरून जंय आमी आज पावल्या तें इट वील नॉट कम बॅक विदीन 3 months. सो तुमकां मातशें पेशन्स आसपाक जाय आनी पर्सिवियरन्स आसपाक जाय. एवरी डे जर तुमी सगळें सारकें करत रावलें, कन्सिस्टन्सी इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. 1-2दां अशें कितें भायलें खालें हें खालें कांय व्हडले इश्यूज जायना, बट कन्सिस्टंटली भायलें खाता, कन्सिस्टंटली जंक खाता, कन्सिस्टंटली लेजी रावता, घरा कडेन मुवमेंट एक्टिविटी लेवल्स कमी आसता, जाल्यार हें बरें न्ही. सो तुमी कन्सिस्टंटली तुमी एक हेल्दी लायफस्टायल जगपाची प्रयत्न करपाचो.